आमी आयज आसात ते अनमोड घाटाचेर आनी अनमोड घाटाचेर तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता की हो जो वॉल्टाचेर हो जो रस्तो आसा बरो व्हडा प्रमाणान हो रस्तो कोसळोन गेल्लो आसा सकयल। ज्या प्रमाणे पावस पडला त्या प्रमाणे सगळी जी रस्तो आनी जी माती सगळी सकयल गेल्ली आसा कोसळोन। आनी हांगा सद्या जे पोलीस हाडून दवरल्या आनी वन वे हे जे ट्रॅफिक आहा ते सद्या ते सोडटा। रिपेर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता बरेच मोठे धरण कोसळ्ळ्या भशेन कोसळ्ळां आनी आतां दिसाचे म्हण हांगासर पोलीस आसा, कारण एक सायडीच्यान गाडी सोडल्यार दुसरे सायडीक गाडयो आडोवन दवरच्यो पडटा। पण ही जेन्ना रातची जेन्ना ही गजाल आसतली म्हणल्यार रातची जेन्ना हांगसरल्यान ट्राफीक सोडचें पडटलें तेन्ना बरोच त्रास जाता, कारण हांगा सगळो काळोख आसतलो आनी ह्या काळोखान हे एक सायडीच्यान हे दिसतलें काय कितें, पण म्हाका दिसता पोलीस कशें कितें एडजस्ट करतले खबर ना। पण मोठ्या प्रमाणान जे आता बेळगांव सुद्दां लोक येवपी आहा तेंच्यांनी ह्या घाटान येतना सवकास गाडी चलोवपाची गरज आसा, कारण अशा पद्दतीन एक लँडस्लायड जावं रस्ते एक आतां सतत वयता। मोर्चान स्टुडंटां खातीर विवेक